Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तीकाराक मारून दावीद परतो येताना इस्रायेलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो ढोल काश्याच्या आनी वेणूच्या आवाजार गायोन करीत आनी नाचोत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकुल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार ताणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मात्र भायर रावन ताका सगळें आसा. तो दीस थावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुता जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कळीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिडकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव, खंयसरूय गपचूप लिपून राव. आनी तूं लिपून रावतलोय त्या शेतान हांव म्हज्या बापाय बराबर येता आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटूच जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हळें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातो करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलां जाल्यार तें तुज्याच बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकटांत घालून फिलिस्तीकाराक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल पोरजेक व्हड जैत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलें आनी तूं खुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरपराधी रगत वारोयताय. जोनातानाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनातानान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो तांचेशी रावलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकलूत कर देवा, मनीस म्हाका पिडतात. दिसभर म्हजेर जोगणी मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगदायतात. हिशोब नासलोले वयरी म्हज्या पाळांक लागतात. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो परदेशी जालां तें तूं बरो जाणोय. म्हजीं दुखां मेजून मापून तुज्या दाब्यांत भरून दवरल्याय. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळून वेतोले. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हें हांव बरें जाणो. देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर
हांव वाखाणतां. सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणतां. जबाब: देवाचेर हांव पात येवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पात येवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां, तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेचो योद्न तुका भेटयतलो. जबाब: देवाचेर हांव पात येवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. उद्गार: आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण परजळायलें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवातावन, जेरुसलेमासून, जोर्दानचे पेलितोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोंज तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डिना जावंक आपणाक एक होडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपटून हुयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ चड मोग आसलो. सामुएलाचें पयलें पद 19 वळ 1. नियाळाक आधार. एक देव संदेशकार दुसऱ्या एका देव संदेशकाराचे सुचोवणेन दोतोरेच्या एका मोस्त्या भुरग्याच्या घोराब्याक भेट दिता. ताच्या सांगाता वेळ सारता, मोगान उलोयता. दुसऱ्या आयताराक भुरग्याची वागणूक बदललोली दिसता. सुचोवणी कितें आसली? मोग कोरण्यांनी दाखय. ताका भेट कर, ताची वासपूस कर. मारयेची भेट आपले मावशे भयणी. एलिजा हाची भेट विधवेक. जेजूची भेट जाकेबाक. खरेंच जे भेटे वरवीं कितें बदलूंक वा नवसरूंक जाता तें दुसऱ्या वस्तूंनी तितलें जायना. पयल्या वाचपांत सावलूची येवजण दाविदाक मारपाक. जोनातानाचो प्रयत्न ताच्या चड मोगाच्या सालवार करच्याक. उतरांक पदवी आसा. उतरांनी मोग जिखोंक जाता जाल्यार उतरांनी जीव लेगीत काडूंक जाता. एकट्या धाकट्या वेऱ्या उदेशी तांडेल आपणाक जाय थंय व्हरोन पावयता.
जिबेचें अशेंच ल्हान पूण बोडाय दाखयता. मार्कू जेजूच्या उतरांची पदवी दाखोळ करता. लोक उरपुंजिनी येतालो कित्याक? जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरतल्या उतरांची पदवी तांणी देखलोली. कुडी ओतम्याची पेकोवणी अणभवलोली. मोग करताय कोरण्यांनी दाखोल कोर. सर्गींच्या बापा, समुदायांत गरजेक सांपडलोल्यांक पिडेवंतांक आमी भेट दिवन तांचो मोग आनी तांचो भरवासो वाडोवंक आमकां भरवाशाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.